काळपणाक लागून जाली चेंगराचेंगरी, देवस्थान समितीन काढले हातोर. महाराष्ट्रीय महामार्गाविषयी सरकाराकडल्यान ठोस आश्वासना मेळनात तोमेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर घालचो बहिष्कार. भोमाकारांनी ग्रामसभेत पास केलो थाराव. पंचायत म्हणटा कायद्याची वासपूस करून घेतली निर्णय. आमकाराका मेगा प्रकल्प, चिमल्याच्या ग्रामस्थांनी घेतलो थाराव. उदक पावना, कोयराची समस्या जायना सुटावी, चिमल्याच्या लोकांचे ग्रामसभेत गाराणे. गळटी लागली म्हणून दुरुस्तीक घेतिल्ली, मात पावसान केलो घात. भाटलीतल्या सरकारी शाळेची भर पावसान सुरू आसा दुरुस्ती. वणटी, बेंच, कपाटा भिजली. आणि कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडयल्ल्या धोकादायक कोयराच्या डंपाक लागून थळाव्यांक सोंसचे पडटात त्रास. भलायकेक घातक रसायनां पावसाच्या उदकात व्हांवन गेल्ल्यान उदका स्रोत जाल्यात दूषित. डंपाचो बेगोबेग लावचो विलो, थळाव्यांची मागणी. आता खबर विस्तारान. केरळ, कर्नाटका उपरांत आता मॉन्सून गोंयांत पावला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार वर्स पद्दती प्रमाण नियोजित वेळ आनी जाणकारांचेर अदमास फटीचे थारायत. मॉन्सूनाच्या पावसान 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. केरळ, कर्नाटका उपरांत आता मान्सून गोंया पावला. मान्सूनाच्या पावसान नियोजित वेळेपरस 10 दीस पयलीं हजेरी लायली. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मान्सूनाचो प्रवास पळयलो जाल्यार फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून देशाच्या 40% भागांत हजेरी लायतलो असो दिसता. फुडल्या कांय दिसांत मान्सून महाराष्ट्रा सयत आंध्र प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालाच्या कांय भागात पावतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून तामोसे वाठारांतले शाणू तेली यांच्या घराचेर सायलाचे झाड पडून घराचे बरेच लुकसाण जाले. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्ले झाड कातरले. तशेंच हवामान खात्यान 25 ते 29 मे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला आणि 30 आणि 31 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपिटां आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घाल्या. हे संबंदात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी शेनवारा आदेश जारी केला. जिवीतहानी टळचे खातीर जिल्ल्यांतल्या सैमीक साठ्यांनी देंवपाक बंदी घालपाचो हो आदेश जारी केला. उदकांच्या सुवातांचेर बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळचे खातीर 24 मे ते 24 जुलय ह्या काळांत उत्तर गोंयांतल्या तळी, न्हंयो, घसघशे, खणपीट आनी हेर सैमीक उदका साठ्यांचेर वचपाक 2 म्हयने बंदी घातल्या. अशा सुवातांचेर पुलीस निरीक्षक आनी मामलेदारांनी पाळत दवरून आदेशाची अंमलबजावणी करपाचे आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी दिल्यात. हो आदेश मोडल्यार भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 खाला ख्यास्तीची तजवीज आसा. तशेंच उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी लक्ष दवरचे, गरजेची कारवाई करची. संबंधित पुलीस स्टेशनार FIR दाखल करप आणि योग्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्या मुखार कागाळी दाखल करपाचे आदेश दिल्या. हे आदी शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी दक्षिण गोंया खातीर असो आदेश जारी केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक. गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. अंदू 9.83% म्हळ्यार 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद आसा. गोंयभरच्या हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड अवकाळी पावस पडला. असो पावस फाटल्या 2 ते 3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें NIOचे आदले शास्त्रज्ञ डॉ. MR रमेश कुमार हांणी सांगलें. अंदू गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाला. सादारणपणान प्री मॉन्सून पावस वर्सुकी पावसाच्या फकत 3.6% आसता, पूण अंदू सरासरी परस 9.83% अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. हरशी गोंयांत दर वर्सा मार्च, एप्रिल, मे ह्या काळांत 40.16 मिलीमीटर अवकाळी पावस पडप अपेक्षित आसता, पूण अंदू 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. राज्यांतल्या चडशा हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड पावसाची नोंद जाला. जितलो अवकाळी पावस अंदू वर्सा गोंयांत पडला तितलो पावस फाटल्या 2-3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे आदले शास्त्रज्ञ डॉ. MR रमेश कुमार हांणी सांगलें. Actually, this pre-monsoon showers contribute about 3.6% of the annual mean for the state of Goa.
And this year, luckily, we had actually a strong convective system or a low pressure system just off Goa and Karnataka coast. That has resulted actually in the last 3 or 4 days, we got plenty of rainfall. In fact, it is about 983% more. In fact, the climatological mean is actually only 40.1 millimeters, whereas we got about 484 millimeters of rainfall. And most of the stations, out of the 13 rain gauge stations, almost all got more than 250 millimeters of rainfall during this season, which is actually astounding. We may not have received such a record rainfall for the past maybe 2 or 3 decades at all. Okay. And further to that, this monsoon is actually just knocking at the doors of actually the state of Goa. It has just reached the Karnataka coast, and it should reach. It reached actually Kerala and almost the entire interior, south as well as South India, Karnataka, and North India, Karnataka, almost in the doorsteps of actually Goa, should reach Goa in a couple of days, which will be again an interesting fact because I don't think we have got such an early onset of monsoon over the state of Goa. Okay. Low pressure system of low pressure or convective system, or now it has actually turned into a depression. This is actually basically because, in fact, these are actually the triggering mechanism for the monsoon onset over the state of India or the Indian subcontinent. So this year it formed actually just off west coast of India and very close to Goa. शिरगांवां लयराई देवीच्या जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना. चेंगराचेंगरीक प्रशासनच पुरायेन जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप करीत देवस्थान समितीन केला. लयराई देवस्थानाच्या महाजनांची आयतारा बसका जाली. हे बसके उपरांत देवस्थान समितीन आपली भूमिका स्पश्ट केली. तशेंच दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्या दर एकल्याक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. शिरगांवचे श्री लयराई देवीच्या जात्रेवेळार घडिल्ले दुर्घटने उपरांत आयतारा महाजनांची बसका जाली. दिनानाथ गांवकर हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेक 100 महाजन हजर आशिल्ले. सरकारान नेमिल्ली फॅक्ट फायंडींग समिती कितेंय म्हणू, दुर्घटनेक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना असो दावो देवस्थान समितीन केलो. बसके वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण हॉला भायर पुलीस तैनात आशिल्ले. जात्रेवेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती न्हू जाल्यार प्रशासनूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. ह्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या दर एका भक्तांक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. दरवर्षी जाता जात्रा जाली न्हू एकावंट जे आमी सेलिब्रेट करता त्या हिशोबान जो जात्रेक जो दुर्घटना घडली त्याच्या बद्दल विचार करपाचो आनी जे कोण मृत व्यक्ती आहा तांकां श्रद्धांजली हांवें दिली. त्या शिवाय जे कोण इंजर्ड जाले तांच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आनी तांकां आमी जे मृत जाले तांकां आमच्या भाजनान सुद्दां एक विशय मांडलो की आमी तांकां कितें तरी आमचे कडेन जी आमची शक्ती आसा देवस्थान कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सानुग्रह दिवचें. नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण ते तातूंत आमचो विचार जालो आनी त्या प्रमाणे भाजनान एक मतान तें ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो कांय अमावंट आनी तशेंच दुखाग्रस्त आसा इंजर्ड जाले तांकां कितें दिवचें. साधारण कितलो अमावंट जाल्लो तुमचो? कितलो अमावंट जाल्लो? जेन्ना आमचे टॅक्स फायलिंग कमिटीन आमकां दोशी ठरयल्या आतां प्रत्येकाक ऑथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमी तेंचेर कितें एक्शन घेतलें ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें तरी आनी मागीर आमी गोश्टी आसतले मागीर की बाबा टॅक्स फायलिंग कमिटीचे रिपोर्ट आसा पळय तर तेचेर आनी कितें आमी एक्शन म्हणजे घेवप. आमचे व्यूज कितें आसा पळय आमी डेफिनेटली गोवोरमेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट रिपोर्ट कित्याक आमी सांगलें न्ही आज पासून की आमी आमचे पुरे प्रयत्न केल्ले आसा तांकां सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून ते सुद्दां म्हाका दिसता आमी खंयच कमी पडले आसा आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं ओंकारा कडेन कसलोच हादसो जाल्लो ना. जो जाल्लो आसा तो वाटेर 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर अंतराचेर आनी ते लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता डिसिजन जबाबदारी आसा तेणी ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट ठरयतले कोण गुन्यांवकारीचे. सो हेका कसो लिगल ना ठरोवपाक न्ही कोण गुन्यांवकारीचे गुन्यांवकारी आमकां ठरोवपाक आमी थंय कोणाक मारूंक वचूंक ना. आमी आमचे जाता तितले प्रयत्न केले कमिटीन की सगळे भशेन वेवस्थीत जात्रा जावची थंयसर कांय गोश्टी आनी तेणी स्टेटमेंट कितें केलें गेले फाटीं स्टेटमेंट हेचेर आमच्या मिडिया कडेन
250 थंय पुलीस आसतले वास्तव थंय 5 सुद्दां पुलीस आसले ह्या आमकां जे कोण अपघातग्रस्त आसा पळय लोक कंप्लेंटर सांगले आनी थंय गेले तेंचे सांगले मेळपा खातीर तेणी सांगलें कोण पुलीस नासले थंय सगळे लोकूच आसले मागीर पुलीस येयल्या कासपा येतलो पळयल्या नंतर पूण हो सांगता पळय न्हू हो बी एज इट इज पपेट ऑफ हें म्हणटा तो आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की तो म्हणटा आपूण जो अपघात घडलो त्या जाग्यार 5 मिनटांनी घरा पासून पावलो तेच्या कारण म्हाज्या घराचे मातशें म्हणजे सादारण जात्रे दिसा हांगसून देवळा कडेन होमखाणा कडेन वयतलो 1 वर लागता कमीत कमी तो 5 मिनटांनी पावलो म्हणटा पळय 5 मिनटांनी करलो ते आतांचे कमिटीचेर आरोप जावंक जाय म्हणून तेणें पर्पजली ते केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भोवाच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयाचेर सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन पंचायतीन सरकाराच्या कसल्याच कार्यावळींनी वांटेकार जावचे न्ही. पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालपाची मागणी करीत भोमा पंचायतीन तसो थारावूय पास केलो. पूण ग्रामसभेत घेतिल्लो बहिष्काराचो थाराव कायद्यान योग्य आसा की ना तें पळोवन पंचायत योग्य तो निर्णय घेतली अशें पंच वांगडी दामोदर नायक सांगता. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारा कडल्यान जो मेरेन ठोस आश्वासन मेळना तो मेरेन पंचायतीन सरकारी कार्यावळींचेर बहिष्कार घालचो असो थाराव आयतारा जाल्ले भोमाचे ग्रामसभेत घेतलो. भोमकारांक राष्ट्रीय महामार्ग गांवांतल्यान चाललो नाका बायपासाच्या मागणेचेर हे लोक अजुनूय कायम आसात. भोमकारांनी केल्ली मागणी आनी ताचेर पंच वांगडी दामोदर नायक कितें उलयलो ते आयकात. शेतांतल्यान रस्तो व्हरुया अशें सगळ्यांचे ग्रामस्थांचे ठरले पूण हितून कितें जाता ना हितून आमी सुद्दां ठरयले ग्रामसभेंतल्यान सुद्दां रेजोल्युशन गेलें जाल्यार तेजेर एक्शन ही कांय येना तेजेर रिप्लाय हे कांय येना. आजून म्हणल्यार तेणें रेजोल्युशन म्हाका 10-12 तरी रेजोल्युशन घातलेली की आमचो रस्तो आहा तो बायपास करचो तो शेतांतल्यान वयचो पूण हेजेर आजून रिस्पॉन्स येयले ना कारणान आमी आयज अशें ठरयलें ग्रामस्थांनी की पंचायतीचे जे करस्पॉन्डन्स जे लिगल कितें एनओसी म्हणटू हे बी म्हणटू कितें टॅक्स कलेक्शन सगळें बंद दवरपाचें जे गव्हर्मेंट प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स करपाक लायता पंचायतीक ते सगळे बंद करपाचे सगळे बॉयकॉट करपाचे जो पर्यंत आमकां बायपास जायना बायपास करून दिना सरकार तो पर्यंत आमी पंचायत ही बॉयकॉट करतले पंचायतीचे सगळे आनी आमी तशेंच आमच्या पंचांक सरपंचाक सांगला तशेंच सेक्रेटरीक सांगला हो रेजोल्युशन आमी घेतला आनी तो आमचो रेजोल्युशन आहा तो सीएमा कडेन करून पावय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावय म्हणून जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकां पावय म्हणून आला आमी जो पर्यंत आमचो बायपास जायना तो पर्यंत आमी पंचायतीचे जे करस्पॉन्डंट आहा ते बॉयकॉट करतले. ग्रामसभा आसली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचो डिमांड आमी आयकून घेतलो ती रेजोल्युशन घेतली तेंचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी जो सीएमान अलायनमेंट एंड फ्युचर लायन कितली आसा ती दाखोवपा खातीर जे सगळे डिपार्टमेंटाचे सांगले ते तांकां मान्य ना हो एक प्रश्न. दुसरो आसलो तेंचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न आनी तिसरो तेंचो प्रश्न आसलो कितें जो पर्यंत आमचो करस्पॉन्डंट हे गव्हर्मेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गव्हर्मेंटाक धाड म्हटला. तो कितले करून कायद्यान बसता ते हांव नको कायद्याची दृश्टी आमी भिडो फॉलो करतले ताच्या उपरांत ते रेजोल्युशन आमी पास करप ना करप ते मागीर आमी सांगतले. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी बायपासाचो जो प्लान काडिल्लो तोच सामको आसा. पर्रीकार हयात आशिल्ले जाल्यार आमचो प्रस्न मिट्टा आशिल्लो. आतां तांच्या उपरांत तांचो पूत उत्पल पर्रीकार राजकारणांत सक्रीय आसात. आमची मागणी आमी तांच्या कानार घालतले आनी त्यो तांकां सरकारा मेरेन पावपाक सांगतले अशें संजय नायक सांगता. पर्रीकारांच्या तत्वाच्यो बातां मारपी सरकाराक पर्रीकारांच्या विचारांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा की ना तेच आमकां पळोवपाक जाय अशें संजयाचें म्हणणें. बायपास बसून मनोहर बाईनूच काडून दिल्ले 3 आनी तेजेर खंय तरी अत्याचार जाता आनी उत्पल पर्रीकर सर आयज आसा आयज आमी पर्रीकर बाई कडेन उलयताले तो आयज हयात ना तो जर आसलो जाल्यार आमचेर ही हो प्रसंग आयज येवचो नासलो कित्याक लास्ट टायम तेणें आमकां खूब हेल्प केल्लो. एक्सपेक्टेशन आसा की आमकां एटलिस्ट गायड करचें आनी जे विशयाचेर बाबान फुडें येल्ले ते एका स्टडीक पावपा खातीर ताजो हातभार आमचो लागतो ही आमची इच्छा. ते मनोहर बाईच्या तत्वांचेर आमी पावलार पावल घालून चडणारो हो सरकार. जर तर मनोहर बाईन तुमकां आयज ती तत्वां घालून दिल्या जाल्यार तेच रगत आयज एक आमच्या बरोबर उबे रावले. आतां तेंय पळोवपाक जाय. नांवा पुरते बाई करता. उत्पल सरा कडेन हांव मागता की जाता जाल्यार तुमचे कडल्यान आमकां थोडोसो हातभार लागोंक जाय. बरें जावं किंवा ना हे सरकारान जर आमचे कांयच आयकोन घेतलेलें ना तेंचे कडच्यान अपेक्षा आमकां दिसता. तो नॅशनल हायवेचो प्रश्न गेले कितली वर्सां जाली गाजत आसा
आणि तेतून आयज आयताराक बोमा पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि आता एक 2-3 थाराव ग्रामसभेक घेतलेले आसा. पूण जो त्यांचो आंदोलन करपी आसा तो प्रमुख संजय नायक यांच्या म्हणण्यानुसार जो मनोहर पर्रीकर जो एक्स CM आशिल्लो तेणी जो बायपास काडलेलो तो प्लॅन सारको आसा आणि सद्या ते गव्हर्मेंटान तो प्लॅन अस्तित्वात हाडचो अशी त्यांची मागणी आसा आणि तो पूर्ण करपा खातीर ते उत्पल पर्रीकर यांची मदत घेतली अशें त्यांनी सांगलेलें आसा. बाणास्तारीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. चिमला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्तंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. चिमला उपरासपी कोयऱ्याची आनी उदकाची समस्या जाग्यार घालपाची मागणी करीत मेगा प्रकल्पांक खर विरोध दर्शायलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिमलकारांनी ग्रामसभेत मांडलो. चिमला जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी मेगा प्रकल्पांक विरोध केलो. चिमला येवपी प्रशासन स्तंभाविशीं ग्रामस्थांनी पंचायतीक जाप विचारली. हाचेर प्रशासन स्तंभाविशीं कसल्याच तरेचो कागदोपत्री व्यवहार जावंक नाशिल्ल्याचें पंचायतीचें म्हणणें. चिमला उपरासपी कोयराचे प्रश्न तशेंच उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी करीत ग्रामस्थांनी मेगा प्रकल्पांक खर विरोध केलो. पावसा पयलींच्या कामाचेर लेगीत पंचायतीन आडनदर केल्ल्याचो मुद्दो चिंबलकारांनी ग्रामसभेत वयर काडलो. पंचायतीक आम्हाला डिटेल ओपिनियन लास्ट टाइम तुम्ही तसेच सांगले की पंचायत बोलली आम्हाला युटिलिटी मॉडेल तुम्ही टाकून काढले की असं आपल्या प्रमाणे रेव्होल्युशन टाकले डिपार्टमेंट काढले आणि सगळ्यात खूप आता त्याप्रमाणे आमकां काय त्यावेळी आता काय युटिलिटी मॉडेल आणि कसे आता प्रशासन काम म्हणतात त्या काय आम्हाला पंचायती काय होत ना प्लेयर मेसेज तुझे जुरिडिक्शन ठीक म्हणटा मग कांयच नासतना तुका कांयच सांगी नासतना हे प्रोजेक्ट कशे येता ते तुका सांगता या दिसा म्हणजे आता दिसे की म्हणजे हांव वगळा ग्रामसभा काडटा स्पेशल ते आहे तुका अपुरो तुका त्या विषयाचे म्हणजे डिसिजन आता काय फायदा ना आता म्हाका काय येवपून ताजे डिसिजन कसो करूंक शकता आमी माझे रेजोल्यूशन कितें आहा आमकां थिंगा चिल्ड्रन जे रेजोल्यूशन कारण आमचे डिपार्टमेंट आसा तें काम तुमच्या डिपार्टमेंट कशे आमचे एक्टिफायर्स डिस्ट्रॉय जालेले फर्स्ट सेकंड आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक दवरले ना आमकडे ना स्कूल बरे स्कूल ना आमकडे ग्राउंड ना हेल्थ सेंटर ना मार्केट ना हेजेर आमी लक्ष दिवंक ना गव्हर्नमेंट कित्याक है ना ही 7,000 स्क्वेअर मीटरचे एरिया आसा फुडी लोकांची उभारवून हे करता ते आणि प्रशासन स्तंभा खातीर त्याचो आपलो ग्रामसभेचो आमचो विरोध आसा. इन्फॉर्म केलें की आमकां आतां पंचायतीक काय ह्या बाबतींत काय येवंकूच ना आनी हाजेर डिस्कशन काय करून काय जातूच ना. जेन्ना आतां पंचायतीक जर आमकां कितें येयल्लें जाल्यार आमच्या स्वता सांगला जे पंचायतीक आमी येतले स्पेशल हांव ग्रामसभा घेता आनी काय पंचायतीन डिक्लेअर केला पूण हेजेर इन्फॉर्मेशन डिस्कशन अर्थूच ना आमकां आतां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कांयच ना. हांव कसो डिस्कस करूंक शकता हेजे बाबतींत. आयज मेगा प्रोजेक्टाच्या बाबतींत तेंच्यांनी सांगला की अमके अमके युनिट आमी तिंका सांगू जे प्रमाणे जे FIR आहा त्या प्रमाणे आमी जे कितें कायद्या प्रमाणे टॅक्निकल आमचे कडेन आमचे TCBसून येता जे हेल्थासून येता डिपार्टमेंट त्या प्रमाणे आमी ते करतले. वचून की हांव तिका त्यावेळी विचारलें आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे तुमकां कितके विशयाचे म्हणजे कशे कितके युनिट आसपाक जाय तें सांगलें तिंका की एकच पावसून बिगान पडलो आनी सगळ्या वडांनी थोड्या वडांचे जे उरलेले आहा तेंच्यांनी चालू आसा. आमी सांगला फोर्टनायट मिटिंगेक आमी गेले मिटिंगेक आमी सांगलेलें की सो 3 मंथ्स काम चालू करचें म्हणून सांगलेलें आमच्या पंचायतीन सांगलें. आयज कितें जाता आतां रोखडीच हांव VDC मिटींग करतलो आनी गार्बेज कमिटीची मिटींग करता तेजे विशय डिस्कशन करपाकूच जाय गार्बेज हो आमकां तुमी जाणा आसतले CM लोक कितको म्हणजे फूल गार्बेज विशयाचेर भरपूर डिस्कशन करता त्या विशयाचेर. पूण प्रशासन स्तंभ जेन्ना CMन अनाउन्स केलो तेन्ना तुमी MLAक बी विचारूं ना? हय MLAक विचारलें आनी हांवें CM कडेन डिस्कशन ह्या विशयाचेर केल्लें सांगलें म्हणलें. पूण कशें आतां कसो म्हणजे हांवें CM पर्सनली ह्या बद्दल विचारलेलें. ओके. पूण तेन्ना आमी म्हणजे सगळे आमचे MLA जावं जिल्हा जावं सगळे कितें बसून तेजेर डिस्कशन करतले कसो प्रोग्राम कितें करता म्हाका कळपाक जाय. हांव डायरेक्ट पंचायती हेजो मंडळ अध्यक्ष जावं मंडळ अध्यक्ष आसा त्या निमित्तान हांवें ते आयज म्हाका ग्रामसभेक आयज हो विशय येतलो म्हाका खबर आसलें म्हणून हांवें सराक सांगतलो असो CM सराक सांगलेलें की असो असो विशय आसा ते डिस्कशन करपाक जाय म्हणजे डिस्कशन जातलो करतलो ह्या विशयाचेर. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पंचायत वाठारांत येवपी प्रकल्पाविशीं कुट्टरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. गांवांत बेकायदेशीर कामां करपा खातीर सरपंच लाच घेता असो आरोप मायणा कुट्टरेच्या लोकांनी ग्रामसभेत केलो. मात ग्रामसभेत लोकांनी केल्ले भ्रष्टाचाराचे आरोप सरपंचान न्हयकारले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली तशेंच पंचायतीन ह्या समस्यांचो सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत जाली.
इश्यू ग्रामसभाच गोगाडी प्रोजेक्ट येता आंतोन मिनिस कोस्टा तो इश्यू मेन आहलो डिस्कशन जाता जाता हो ग्रामसभा नोटीस दिलो आनी ऑन 19th पंचायतान ती नोटीस एडमिट केलो ना आनी इट इज रिजेक्टेड फॉर ग्रामसभा. सो मुझे मस्ती करून पडली वाय इट इज रिजेक्टेड, कोट द रेलेवंट रूल्स ग्रामसभा रूल्स वेरीन वाय इट इज रिजेक्टेड. हे सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन काय आन्सर ना, तेजेर आन्सरूय दिवपा जायना जालें म्हाका. सो फोर्सिबली आय हॅव टू go ahead and Sarpanch accepted and allowed me to carry out. So when it was brought to discussion, Sarpanch and all members were present except one. While issuing the license, all members were present. गार्बेजी बद्दल पण इश्यू एक घायल्लो तो तेणी डिस्कशन केला पूण आमी तेजेर तेक सोडलो नाही. आमी ते गोगाळे म्हणून एक प्रोजेक्ट येतालो 461/IB ते प्रोजेक्टा बद्दल आमी ते कडेन भरपूर डिस्कशन केलां आनी एक ग्रामसभा मेंबर म्हणटा डायरेक्ट एक एक्विजिशन करता की सरपंचान ब्रीफ केस गेले म्हणटा आनी तेजे सरपंच येसूय म्हणना आनी नोय म्हणना. सो आतां आमगेले इतलो परिस्थिती पावल्या आमगेली ह्या पंचायताची की हो सरपंच एक फुटीचे दुसरे फुटी मारता. पयलीं जालें स्टार्टींग MRFचेर, काल VDC मिटींग जाल्या, काल म्हणटा VDC मिटींग आमी ऑलरेडी सर्वेर अपॉइंट केला आनी ती डिमार्केट करपा लागल्या. तो सर्वे थिंग आहलो तो म्हणटा आपणाक बेश्टें ओवरली आतां सांगेल म्हणटा. सो एवरी वर्ड इज ए लाय. बॅग घेवन येयलो पडे तेदो हांवें बॅग घेवं ना कळ्ळें तुका. हे तालाका गेलें हो उलयता पडे मनीसू तोच घेवन येयलो तो बॅग घेवन येयलो पूण हांवें तेसो करूं ना कळ्ळें तुका नाकमू. आतां तो प्रोजेक्ट कितें आहा आतां खंयचो तो कोरगांवची बायोडायव्हर्सिटी कमिटी कसलेंच काम करिना त्या खातीर ती बरखास्त करची असो थाराव कोरगांव ग्रामसभेत एकमतान पास जालो. तशेंच कोयर बेकायदेशीर बांदकामां आनी रस्त्याक पडिल्ली फोंडकोलांचेर चर्चा जाली. आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा उपसरपंच दिवाकर जाधव हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. हे ग्रामसभेक 9 पंच हजर आशिल्ले. एक स्पेशल मीटिंग तुम्ही एक बोलाव करा जेंका कोणाक आमची बायोडायव्हर्सिटी सेव्ह करपाची दिसता तेंका तरी सरपंच आमची घरां लिगल आसात पण आमी टॅक्स भरता तेंची एक समज दिवप गरजेची आसा. पंचायतीन दखल घेवप म्हणजे की तांकां जाणीव करून दिवप की ही घरां लिगल जावची म्हणून. माझ्या तर्फे हायडोळा कोरगांव थंय काही जमीन माझी आसा त्यामुळे मी सांगू इच्छितो या जाहीर सभेत जर खरंच कोणाचं जर लिगल घर आसात गुणकार्य घर आसात जाल्यार ते लिगल करून दिवपाक म्हाजो सहयोग आसतलो ताका. पण त्याच बरोबर काही इलिगल घरां आसात ती डिमांड करून त्याच्या डिमोलिशनाची जी तक्रार येतली तेजेर एक्शन पंचायती घेवची पडटली किंवा ती रेग्युलरायज करपाक ते कन्सर्न व्यक्ती जे लँडलॉर्डचे आसतले किंवा आनी खंयचे ज्यो तांच्यांनी पूर्ण करून ज्यो गोष्टी त्यो पूर्ण करच्यो पडटल्यो. पंचायत मंडळ बसा विचार करा त्यानंतर डिमॉलिशन ऑर्डर येऊ काय माती बाहेर करा पंचायत जागा जाऊ नका. आज बरोबरी डॉक्टर इंजिनियर आहात लक्षात दवरात ते उलयता पळय भुरगे एक इंजिनियर ॲडव्होकेट आहात त्याच्यामुळे तुमचे परत थोडीशी तांकां ज्ञान आसा. तुम्ही रागार जाऊ नका. मी एक सिनियर टीचर माझी एक रिक्वेस्ट आहा एका पट म्हणून ताका दोशी घरात ना सरपंच किंवा नो वन इंडिव्हिज्युअल कांयच नाका. आमी भाव भयणा कशा लक्षात येयलें भाव कशा एक प्लीज झगडी नाका तेचे वर एड्रेस करू नाका साहेब प्लीज लक्षात येयलें. तुमकां फक्त माझी एक रिक्वेस्ट आहा पंचायत राज पूर्णपणे खूप आसा. दुसरीकडे बायोडायव्हर्सिटी what are the panchayat, what panchayat has what right, how to demolish, हे सगळे माझे नाही. एका दाब तुमका व्हेरी डिफिकल्ट वयती आहे ते माझे कुकडे एडव्होकेट आहे. अंदूचे शैक्षणिक वर्साची सुरवात 4 जूनासावन जातली. अशें आसतना एकेवटेन पावसान पुराय राज्यभरात आपली हजेरी लायिल्ली आसतना भाटलेंतल्या सरकारी शाळेची मात दुर्दशा जाल्ली आसा. शाळेच्या छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान सध्या दुरुस्तेचें काम सुरू आसा पूण शाळेंतल्या हेर सामानांचें पावसांत भिजून लुकसाण जाल्लें आसा. पळयात पुराय बातमी.
फाटल्यान पणजे हांगा आनीक तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात ही एक प्रायमरी स्कूल आनीक हांगा जे रुफिंगाचें जें काम चलता तें काम सुरू केल्लें आनीक हांगा खुबशे अशे ही जी रुफींग आशिल्लें तें फाटल्या वर्साक सुद्दां बाटल्यान ही जी शाळा आसा ते शाळेन खुबशे अशे गळटी आशिल्ली म्हणून तेजे प्लास्टीकचे शीट घालून बेश्टे ती रुफींग टेम्पररी तेणी धाकून घेतलेली पोरू वर्सा सो अंदू हें काम सुरवात करपाक तेणी सुरवात केल्ली पूण जेन्ना पावसाचो टायम येयलो जेन्ना लास्ट आतां प्री मॉन्सून सिजन लास्ट वीक कितलो पावस पडलो ते तुमी सगळे जाणात सो जेन्ना पावस झोडोंक लागलो त्याच वेळार तेणी हें काम सुरू केलें अशें आमकां आयकूंक येयल्लें आसा आनी तुमी जाणा आसतले जशें हांगा फाटल्यान रुफींग जें आसा तें सगळें रुफींग काडलेलें आसा आनी तें रुफींग काडलेलें आसा म्हणून जे भितरले आमकां जे विज्युअल्स मेळ्ळे एक भयानक अशे विज्युअल्स मेळ्ळे की भितर सगळे जे वणटी आसात त्यो सगळ्यो वणटी सगळे भिजलेली आसात आनी त्याच बरोबर भितर जे सगळे जे सामान आसा म्हटल्यार बाक म्हणात फर्निचर कपाट म्हणात अशें जे सामान आसा तें सामान सुद्दां सगळें अशें भिजलेलें आसा सो हें जें काम आसा तें काम आतां केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें कित्याक ऑलरेडी मॉन्सून लागलेलो आसा आनीक शाळेच्या भुरग्यांक जी शाळा आसा ती 4 तारखेच्यान शाळा ओपन जातली अशें सांगलेलें आसा सो हें काम जें आसा तें केन्ना कंप्लीट जातलें आनी केन्ना ही शाळा भुरग्यां खातीर रेडी जातली हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा सो हें जें काम पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हांगा कामगार सुद्दां खूब कमी प्रमाणान आसात आनीक ते पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हें काम बेगीन जावपाची लक्षणां नात पूण आशा करता की ह्या रिपोर्टांतल्या माध्यमांतल्यान हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी हांगा दखल घेवची आनीक बेगीनचे बेगीन हें जें काम आसा तें सोंपोवन भुरग्यांक लागून ही शाळा ओपन करून दिवची गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर भाटल्यानसून फाटली सुमार 17 वर्सां जाली कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत उडिल्ल्या धोकादायक कोयऱ्याच्या डंपाक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा ह्या डंपाचेर दापिल्ली ताडपत्री लेगीत आतां पिनिल्ल्यान पावसाच्या उदकान घातक रसायनां उदका स्रोतांत व्हांवन गेल्ल्यान ती दूषित जाल्यात ह्या सगळ्याचे परिणाम थळाव्यांक सोंसचे पडटात अशी खंत आतां थळाव्यांनी उक्तायल्या देखून आतां तरी बेगोबेग दखल घेवन हो डंपाचो विलो लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या 17 वर्स जाली हो डंप तुमचो पळयता पळय ह्या डंपाक आज 17 वर्स जाली आनीक ह्या 3-4 दिसां भितर हो पावस जो पडला थंयच्यान तुमी पळोवपाक शकता हें उदक व्हांवन येता हें सगळें इंडस्ट्रियल स्टेटी उदक सबंद उदक आमगेल्या न्हंयक वयता सकयल न्हंयक आनी थंयच्यान सगळी मागीर वॉटर बॉडीज आसा त्यो सगळी कनेक्टेड आमच्यो त्यो सांग रिवर सालांक आनीक लोकांनी नुस्त्या बिस्त्या खावपाक खूब वर्स जालीं बंद केलें आसा आनी थोडे खबर नासले लोक बरे देंवता बारीक काड्डूक मारता हें करता तें करता आतां तुमकां हांव रियल पिक्चर दाखयता आनीक हांवूय गव्हर्मेंटा कडेन मागता आतां कित्याक म्हाका दूख जाता वर्सान वर्सिंग येवपाक कित्याक आमी पोल्युशना आड खूब लढा दिला जवळ जवळ आतां 20 वर्स जालीं हिंगा आमी पळयता बाबा हे गांव कसो पिडेर जाता ड्यू टू एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन आनी हो जो डंप पडोन आसा आतां दाखयता आमी डंप कितें त्या लोकांक हे सगळ्यांक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की गव्हर्मेंटान ही हेरिटेज सायट म्हणून डिक्लेअर करची म्हणून कुंकळे कित्याक कुंकळे पोल्युशना बगर आनी कांयच ना पळोवपा सारकें कुंकळे कांयच उरली ना गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही
नमस्कार. उटंगराच्या पावसान गोंय गेलें व्हांवन फाटले 2